जेसून उरपोंचीक म्हणलें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानच म्हजेशी येवंक जायना आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवन करतलो। ती सगळीं देवान शिकयलोली मनशां जातली अशें प्रवाद्याचे बरोवप्यांनी मेळटा। जी कोण बापाचें आयकता आनी शिकता ती सगळीं म्हजेशी येता। कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला। हांव तुमकां सच सांगता, जो कोण बाबाक देवता ताका सासणीक जिवीत मेळटा। हांव जिविताचो उडो। तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान माना खायलो आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गांतावन देंवलोलो उडो, कोणूय तो कांयच जाल्यार मरचो ना। हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो जिवो उडो। हो उडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उडो दितलो, तो म्हजेंच मांस।